वडा पुनव जाली की मुर्तीकार गणपतीच्यो मुर्त्यो करूंक सुरवात करता. मात चिकट मातयेच्यो मुर्त्यो करपी लोकां फुड्यार व्हडलें आव्हान. माती काडटना खंय थळावे शेतकारां कडच्यान विरोध जाता. मग कितली वर्सां जाली तुमी अशें हें करता गणपती हें करता? तशी आमकां 70-80 वर्सां जाली. बापूय पयलीं करतालो आमचो. आनी त्या फाटल्यान हांव चलयता. हे आमी वडाचे पुजन करताले. अंदू मातसो पावस बेगीन पडला आनी ताका लागून मातशें बेगीन गेल्या गणपती स्टार्ट केले बेगीन. आनी अमकें तें ना पोते समज 400 मात केले न्हू जाल्यार अंदू तें जाता तितले मनीस मेळ्ळे तितले मनीस गणपती करता. गिरायकू आहा त्या प्रमाणे गणपती करतात मागीर. नवे गिरायक येतात न्हू तशें. आनी आमी म्हापसा व्हरताले गणपती. म्हापसा आमचे गिरायक आहा. एका दिसान गणपती तशें पळोवंक वचत बारीक जाल्यार 1-2-3 दीस अशें जाता कंटिन्यू बसत जाल्यार. नाल्यार तुका दिसाक अशें 2 दीस अशें अटखळ. म्हणजे आतां कितें आहा पयल्यान तरी आतां मातयेचो प्रश्न आहा पळय तो आमकां त्रास जाता. माती समज काडून गेलो थंय मागीर कोण खंय शेतकारूय थंय आडयतात. एक माती दिता म्हूण समज एक आतां अंदू सुद्दां आमकां भितरले मातशें प्रॉब्लम जालें. एक लागून माती दिला आमी एक फावर काडून माती काडली. पूण थंय शेतकार आहा ते दुसरे आडयतात न्हू. अंदू समज बरोवन दिले ती फुडल्या वर्सा चवथीक मेळटाली ना चवथी उपरांतूय मेळटाली. आतां कितें आमचो आतां आमदार प्रेमेन शेट तेच्या सहकार्यान तेणी तितून उलोवप बोलप करून सगळें अंदू आमकां फर्स्ट टायम ही सबसिडी दिली ती मे म्हयन्यान दिली. नाल्यार अशें केन्ना दिवंक ना आमकां. पूण वाडोवन ना आहा तीच दिता. 100 रुपयान तुका जायना ती. आतां मातयेचे रेटूच जाला 18,000 रुपया माती जाला. ते बी आमदारान आनी प्रवीण आल्लेकराचे आमी मातशे आभार मानता. अशी बेगींतल्या बेगीन आमी आमकां सबसिडी बेगीनूच दिवची. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.